न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयला न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन ज्यो दिसभराच्यो ज्यो घडणुको घडटा ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दिता। तर आतां आमी आयच्या दिसाचो नियाळ घेवपाक या। तर पयलींच आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन या, तांचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाचो नियाळ। सर, अंटार्क्टिका आणि गोंयामध्ये कितें समानताय आसा हे विशींची आयची ही बातमी एक इंटरेस्टिंग बातमी आसा जी तुमच्या मेरेन हांव पावयता। अंटार्क्टिका आणि गोंयामध्ये कितेंच समांतर ना। अंटार्क्टिका हो नॉर्थ पोलाचेर सामको कितल्याशाच हजारांनी किलोमिटर पयस आशिल्लो खंड आणि ताचो संबंध आतां गोंया कडेन येता। तो 2 पिनकोड आसात। तर तुमकां अंटार्क्टिकाचेर कितें समजा चीट धाडूंक जाय जाल्यार तुमकां पिनकोड बरयत ना, ते गोंयचे पिनकोड बरोवचे पडटात। आणि जे रिसर्च सेंटर आसा ते ताचेर 2 पोस्ट ऑफिसां सुरू केल्ली। एक पयलीं सुरू केल्ले आणि एक हालींच सुरू केले आणि ताचो उक्तावण सुवाळो 2 दिसां पयलींच जालो। आणि एक जो पिनकोड आसा तो राजधानी पणजेचो 403001 आणि दुसरो जो पिनकोड आसा तो दोनापावलाचो 403004 असो एक पिनकोड आसा। तुमकां समजा कितें धाडूंक जाय, लेटर धाडूंक जाय आनी कितें धाडूंक जाय जाल्यार तुमकां जो पत्तो बरयतना पिनकोड घालचो पडटा। ते 2 पिनकोड आहात गोंयचे। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली सताच्या बुलेटिनांत। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी चोरला घाटाचेर सकाळ फुडें जो एक्सिडेंट जालो बशीक, विजापूरची बस जी गोंयान येताली ती थंय एक टनाचेर एक शार्प टन आसलो त्या टनाचेर हुमतली आणि सुमार 12 जाणांक दुखापत जाले। तातूंतले 6 जाण गंभीर आसात। सुरवातीक तांकां सांखळेच्या हॉस्पिटलांत भरती केले आणि उपरांत तांकां सिरियस आशिल्ल्यान जीएमसीन रेफर केले। सो तांचेर सद्याक जीएमसीन उपचार सुरू आसात। ह्यो 2 सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनांत। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो आसा। जशें जे अपघात आहा ते आमी जे आयकता जे अपघात आहा ते कमी जावपाचें नांवूच घेयना। तर आतां आमी ही समिधा कडेन समिधा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिधा, हालीं अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें वाडतूच आसात आणि अशेंच आज सकाळी पैरा शिरगांव रस्त्याचेर 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें आणि हेर 3 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली आसा। तर पुष्पराज हळदणकर अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा आणि तो पैरा रावतालो अशें कळटा। ही सविस्तर बातमी पळयात आमच्या साताच्या बुलेटिनाक। थँक्यू समिधा। समिधान आमकां एक अपघाताची बातमी सांगल्या, तेजे वयल्यान आमकां कळ्ळें की एकल्याक मरण आयिल्लेंच आसा। तशेंच आमी आतां गोरिशा कडेन या, गोरिशा कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। गोरीश, दिवचल साळ पुनर्वसन साळ म्हणून तो गांव आसा, त्या गांवांतल्या लोकांचे सद्या उदका खातीर हाल जालेले आसा। म्हणजे महाराष्ट्र तिळारी धरणा खातीर 7 गांव आसा तेंच्यांनी आपले गांव सोडले आणि ते लोक साळ पुनर्वसन हांगासर येयले। तातूंतले सरगावे, पाल, आयनोडे, शिरंगे, भरडोंगर, केंद्रे अशे हे 7 गांव 2023 ते स्थलांतरीत जाले आणि साळाच्या आशी कुशीकच्या वाठारांत येयले आनी उपरांत तांकां साळ स्थलांतरीत अशें नांव पुनर्वसन अशें जालें स्थलांतरा उपरांत। पूण आयज पळोवंक गेल्यार ज्या लोकांनी गोंयच्या लोकांची उदकाची तान भागोवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी ज्या लोकांनी गांव सोडले त्याच लोकांक आयज उदका खातीर वळवळे काडचे पडटा। तेंचे नळ सुक्यार पडला। ते बाबडे म्हणटा एके वाटेन सरकार म्हणटा हर घर जल येवजण चालीक लायतले म्हणटा, पूण सगळ्यांच्या घरांनी नळ आसा पूण त्या नळांक उदक ना। फक्त वारें येता आणि त्या वाऱ्याक लागून फक्त तांची बिलां वाडटा। हे गरीब लोक आसा ताका लागून सरकारान खंय तरी मदत करची अशें म्हणटा, ना जाल्यार येता ते ह्या वेंचणुकेचेर ते बहिश्कार घालतले म्हणटा। आणि ह्या गांवांतले सद्या टोटल 700 मतदार आहा जे ह्या वेंचणुकेत बहिश्कार घालपाक सोदता। ही एक बातमी आहा। आणि दुसरी म्हणजे आतां शिवोले रस्त्यार एका गाडयेंतल्यान घरांतलो सगळो कचरो उडयतात आसताची गजाल उक्ताडार आयला। सो मारना शिवेलोचो पंच वांगडी
तो ताणें कंप्लेंट केलेली आसा पुलिशेन आनी जो मेरेन ते कोयर उडयल्ले आसा ती पंचायतीक जो मेरेन ते फायन भरिना तो मेरेन तेंची जी गाडी जप्त केल्या ती आमी परत दिवचे ना अशी त्या पंच वांगड्यान ताकीद दिल्लेली आसा. थँक्यू गौरीश. गौरीशान आमकां 2 बऱ्योशो बातम्यो सांगलेल्यो आसा. आमी म्हणटा की केन्ना हेजो उदकाचो लायटीचो ह्या आनी खंयच्या गजालीचो केन्ना प्रश्न सुटावो जातलो. हेजेर सरकार म्हणटा की हर घर जल. तर जल खंय आसा हे अशें जेन्ना खंय घडणुकाक तेन्ना असो प्रश्न मुखार येता. तर तशें आमी आतां दिप्ती कडेन जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. दिप्ती. कांय दिसा फाटीं म्हापशा नुस्तें मार्केटांतले नुस्तेकार तशेंच RTI कर्मचाऱ्यां मदीं वाद जाल्लो, जाका लागून दोनूय गटांनी परस्पर पुलिशेंत कागाळ केल्ली आनी ही कागाळ हाचे फुडली जी आसा ती बार्देस उपजिल्लोधिकाऱ्यान तांकां ह्या प्रकरणाक लागून समज धाडिल्ली आसा आनी जाका लागून आतां येता त्या 10 एप्रिलाक सुनावणी जावपाची आसा. म्हणून सद्या म्हापशा नुस्तें मार्केट जे आसा ते 10 तारखेक बंद आसतलें. सो ह्या विशींची सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर गोमंतक टुडे बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. थँक्यू दिप्ती. आयचे आझाद मैदानाचेर आपाच्या फुडाऱ्यांनी उपोशण केलें आसा आनी हें उपोशण कित्याक केलां की तेचें फाटलें कारण कितें तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळया. तशें आतां आमी रश्मी कडे जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. रश्मी. ऐश्वर्या, आयज आमी गोमंतक टीव्हीच्या व्ह्युअर्सां खातीर 2 स्पेशल रिपोर्ट घेवन येता. एक तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या जो जिणेंतलो सदचो भाग आसा मोटरसायकल पायलट. आयज तेंची कितें दुर्दशा जाल्या जावं ते जावपाक कारण कितें. आयज कितले गोंयान मोटरसायकल पायलट आसा, पयलीं कितले आसले आनी आतां ते कमी कित्याक जायत चल्ल्यात. हेचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. रिपोर्ट तुमी मुद्दम पळयात, कारण केन्ना ना केन्ना तुमी स्कुलान जावं कॉलेजीन जावं कामाक ह्या पायलटांक घेवन मोटरसायकल पायलटांक घेवन आमी टायमार कामार जावं स्कुलान पावल्ली आसा. सो आयज हे मोटरसायकल पायलट कमी कित्याक जाल्यात हे समजून घेवप आनी सांगपी आनी तांकां सरकारा कडल्यान कशें बूस्ट जाय, कसो तांकां बॅकींग जाय हेचेर भाश्य करपी हो स्पेशल रिपोर्ट तुमी पळोवचो. सेकंड जो रिपोर्ट आसा तो इम्पॉर्टंट आहा. फॉन्तिनेस तुमी जाणा आसतले गोंयान पणजेन जो वाठार आहा तो तेवटेन तुमी वचत जाल्यार ती घरां, ती आकर्शक रंग मारलेली घरां जावं तो एरिया फूल म्हणजे एक कॉलनी टायप फील येता. हांगासर इंस्टाग्रामर्स जावं आनीक जे सोशल मिडियाचेर जे आपले स्पेशल ब्लॉग करतात तेंच्यांनी येवन कशें तेवटेन आतां लोकांक, थळाव्या लोकांक हैराण करपाक सुरवात केल्या. तेंची प्रायवसी कशें ते इन्वेड करतात जावं ते तांकां ना करतात. तेंच्या जनेलान पळोवप जावं तांकां तेंची वणटी घाण करप. जो सुंदर वाठार गोंयचो आसा, जो हेरिटेज वाठार म्हणटा आमी, तो कसो बुरसो जाता. ट्युरिस्टांनी खंयचें भान घेवचें आनी सरकारानूय पर्यटन म्हणून जेन्ना प्रमोट करता आमी पर्यटन सुवाती तेन्ना खंयचें भान घेवपाची गरज आसा हेचेर भाश्य करपी एक स्पेशल रिपोर्ट. म्हणजे 2 स्पेशल रिपोर्ट तुमी आयज पळया आमच्या 7च्या बुलेटिनान. येस. थँक्यू रश्मी. रश्मीन आमकां 2 आतां आमी स्पेशल रिपोर्ट आहा ते 7च्या बुलेटिनाक पळोवया. तशेंच आतां आमी पुराय दिसाचो आमी आतां नियाळ घेतलेलोच आसा आनी तश्यो खूब अश्यो बातम्यो आसा ज्यो तुमकां 7 PM लायव्ह म्हणटा पळोवपाक मेळटल्यो. आनी ह्या सगळ्या बातम्या लागून तुमी फेसबूक, इंस्टा या WhatsApp सबस्क्रायब तेच फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें. आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताजे कडेन न्यूज येत आसतात. वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.